आमचे मोदें येतोल्या याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी गीत गावया. देवाच्या दोंगरार चडुया. अंक E7 पान 4. Solves por socorro, sultongra poros vorto, solves por acemundi, soglia poros us vorte, devacia dongra suruya, tacia mondiran somuya. Devacia dongra suruya, tacia mondiran somuya. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या देवा बाबाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबी असो. तुमचे सवे असो. प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, देव आमचो जण एकल्याचो मोग करता आनी ह्याच खातीर सगळे आमच्यो चुकी अपराध तो बक्षिता. आमी 2 दिसाक आमच्या जिवितांतल्यान चुकलेल्यांक बगसूंक तो आमकां आपयता. हेच तेणे आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोवन करूंक आमकां किरीत करपा लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या देखून खालतिकायेन तेच देवाचे बगसणे हे वेळार आमी मागुया. सगळ्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो मसगणे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागीवन सदांच सांगवार मारे सगळ्यांक दुदांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Somia Gesù Christa, Papacia Egleas Muta, Somia Deva, Deva Ceshilvi, Tu Sosarace Papatai, Amci Kakutku, Tu Papacia Usvia Poslai, Amci Magni, Ai Kunde, Moi Madeva Kusoni, Ani Shantita Chaisa Sosari, Itak Povidat Mia Sangati, Deva Bapaci Moi Me Gesù Christa, Eklos Tu Povit, Eklos Tu Ishvor,
एकलोच तूं परमेश्वर, महिमा देवाक उसळी आनी शांती ताच्या इच्छा संवसारी. प्रार्थूया. आजचे बलिदान देवाक दिन वाचून बेडिता अग्नेल आनी एफी फेर्नांडीस तांचे बसो ते बेटींत आमी मागता. देवा सर्व वस्तूंच्या रोसणारांनी सरवंडरा, आमचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजे बक्षोनी जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी रात चोरयता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवे आसता. सूत घेता ताचो सर्वेस्पोर सूत घेतलो, कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट कोत्तेल्या तुज्या पेल्याक बोगोस, आनी तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक जोळटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्पोरा लागीं काकलूत कशी मागूंक जाय. आपणा सारक्या मनशाचे चुचुरे तुका दिसना जाल्यार आपल्याच पातकाचें बोगसणें ताच्यान कशें मागूंक जाय. मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता, तर ताच्या पातकांचें बोगसणें कोण ताका दितलो. निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मान कायो सोड. तूं मोडटलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग धरूं नाका. भोवोरत्या देवाच्या कोराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर सगलो कोणवालाय आनी माये मोग. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर सगलो कोणवालाय आनी माय मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान कालसान आनी सोक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर सगलो कोणवालाय आनी माय मोग. तो सगळी तुजे अपमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवाडटा. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायचो मुकूट घालता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलो कोणवालाय आनी माय मोग. ताचो क्रोध सदां उत्ता तसलो न्हय. तो सदां काल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पोर सगलो कोणवालाय आनी माय मोग. प्रितुमे परस सोग जितलो ऊंच ऊंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तेल्या थाय ताचो मोग. उदेंती आनी अस्तोमे जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलो कोणवालाय आनी माय मोग. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. बा भयणीनो, आमचे भितरलो
कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेतांव आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मोडटांव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत मुणगे मेल्ल्यांचो आनी जिव्याचो सोमी जावचे खातीर. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळ्यो बी रावया. Salves para soy soy, salves para soy soy, salves para soy soy, salves para soy soy. सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Salves para soy soy, salves para soy soy, salves para soy soy, salves para soy soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू सोशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावट म्हज्या भावान म्हजी चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूचो? 7 पावटी लेगून. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतेल्या एका राजा पोरी सोर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकून आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घाल्लो. तेन्ना हात पांय जोडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस घेवन मातसो राव, सगलें तुजें रीण फारीक करता. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय भोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो आपणा बरोबर एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून ताचे गोमटीक पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव रीण फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करून करिसोर ताणें ताका भोणकुणींत घातलो. हे घोडेन पडयलून ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलें ताणें आपल्या दोनयाक कोडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया आसली तशीच तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरी जावन सगलें रीण फारीक करूं पर्यान दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घातलो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणाक काळजान तान भोगशिनात जशा जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तुमकांय भोगशिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो,
एका गांवांत खंय दोग जाण भाव आसले आनी तांचे व्हडले एक फार्म आसलें शेत आसलें दोगूय खंय तांचे आपले वाटेन बरे भाशेन सगळे शेत लायताले बरे भाशेन खंय एकामेकाच्या सांगातान जियेताले केन्नाय गरज पडल्यार एकामेकाक आदार दिताले एकामेकाच्या गरजांक उदारपणान खंय ते पावताले आनी भाशेन हे दोगूय भाव मोगान जियेताले पूण एका दिसा खंय कांय ल्हान कारणाक लागून तांचे दोगांचे मदें उजत जाता आनी तांची उजत इतली वयर पावता की ते एकामेका लागीं झगडटात आनीक हे झगड्या वरवीं दोगूय एकामेकाक वचून वता इतले की एकामेकाचे तोंड लेगून ते पळोवंक सोदिना आनी असल्या वाठारांत ह्या दोगांचे जाल्ल्यान एका दिसा खंय एक मनीस व्हडल्या भावाच्या घरा लागीं येता ताच्या दारार मारता आनी दार उगडून जेन्ना हो मनीस खंय भाव व्हडलो भाव जेन्ना पळयता तेन्ना दारा मुखार एक जाणटोसो मनीस उबो आसलो आनी मनशान ह्या व्हडल्या भावाक खंय ताणें म्हणलें इज देर एनीथींग टू फीट कितें वावर आसा आय एम अ कार्पेंटर हांव एके भाशेन वावर करता कसलें काम आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका दिवं येता आनी तेन्ना व्हडल्या भावान खंय चिंतलें आनी ताणें म्हणलें पळय हो एक काम आसा हांव तुका दिता आमचे तुवें दोगांयचें शेत आसा तुवें शेता मदल्यान एक वावर व्हांवता आनी तांतल्यान म्हज्या भावान एके भाशेन फाटल्या दिसांनी एके भाशेन ताचो दिशा एके भाशेन बदलल्या आनीक सगळेंच एके भाशेन आपल्या वाटेन गेलां आतां ह्या भावाचे म्हाका बिलकूल कांयच नाका त्या कुशीक झाडां आसात म्हजे वाटेन लागतात ती सगळीं उतरून तुवें एक व्हडलें दुरीक कशें एक बीग फेन्स तुवें बांदलोलें म्हाका जाय आनी हें सांगून खंय ताची वस्त घेवन ताच्या बराबर त्या जाग्यार खंय तो गेलो ह्या मनशाक ह्या कार्पेंटराक ताणें खंय दाखयलें पळय हीं झाडां एक भाशेन जाय आनी ह्या सगळ्या वाठारांत हे भाशेन हो उंच दुरीक कसो तुवें उबारूंक जाय कित्याक म्हाका म्हज्या भावाचेर नदर देखून घालूंक म्हाका नाका आनी सांगून हो वावर ह्या मनशाक दिवन तो खंय शारांत आपलो वावर कितें कामा खातीर गेलो आनी असो दीस भोलांटूच तो खंय परत आयलो परत येतच व्हडलो भाव कितें पळयता काय ताणें खंय वेगळेंच पळयलें एका जो वावर हांवें बासावन गेल्लो पूण ह्या मनशान एक वेगळोच वावर केल्लो आनी कितें केल्लें काय ताणें ही सगळीं जीं झाडां घातलेलीं ताचे वरवीं तो दुरीक बांदचे सुवातेर ह्या मदल्या वातल्यान ताणें खंय पूल बांदलो ही बिल्ड अ ब्रीज इन बिटवीन द टू आनी पळय न्हू ह्या वेळार जेन्ना वावर सोंपलो ताचो धाकटो भावूय खंय दुसरे वाटेनच्यान तो थंय पावलो ताणें पळयलें ह्या भावान ही ब्रीज बांदल्या ताचे वयल्यान बेगीन बेगीन येवन खंय आपल्या व्हडल्या भावाक खंय ताणें वेंग मारली आनी ताणें म्हणलें भाव म्हज्या हांवें तुका इतलें वायट केलें आसतनाय हांवें तुका इतलें वायट उलयलें आसतनाय हांवें तुका एके भाशेन जायतें वायट केलें आसतनाय तुवें म्हाका बक्षिलो तुवें म्हजे सवें हो संबंद एके भाशेन नव्यान बांदूंक हें बरेंपण तुवें दाखयलें आयजतान हांव म्हजे सगळे चुकी बांदून घेता आनी नव्यान हो मोगाचो संबंद तुजे सवें हांव बांदता पण भावनो कितें आमी ह्या दिशेन पळयता काय ह्याच्यान एके भाशेन एक उल कसो बांदून ह्या दोगोय भावां मदें संबंद बांदलो आनी एके भाशेन तांच्या जिवितान हे मोगाचें बरेंपण ताणें घडोवन हाडलें धाकट्या भावान आपले चुकी वळखून घेतल्यो बोगसणे मागलें आनीक नव्यान हो संबंद तांणी
एकामेका सवे थिरायलो. भणी बाबूनो आयची तिनूय वाचपां असलोच कितें संदेश आमच्या मुखार आमकां हाडटात. आयचे पयलें वाचप सिराकाचें पुस्तक आमी आयकलां. तुवें आमकां म्हणटा तुका वायट कोत्तेल्या पेल्याक तुवें बोगसुचो. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आनी पेद्रू मदें हो संवाद आमकां मेळटा. आनी थंय पेद्रू जेजूक विचारता कितले फावटी म्हजेर वायट कोत्तेल्यांक हांवें ताका बोगशिचो. आनी जेजून जबाब दिवचे आदींच पेद्रू आपूण रोखडोच जबाब दिवन म्हणटा 7 फावटी. भणी बाबूनो 7 इज अ परफेक्ट नंबर. पवित्र पुस्तकाच्या प्रमाणे हो संपूर्ण आंकडो. आनीक पेद्रू म्हणटा हांव जें कितें सांगता भाशेन अदीक संपूर्णतायेन हें म्हजें संपूर्णपण हातून आसा. हे पासून जेजून जबाब दिवचे आदींच तो म्हणटा कितले फावटी 7 फावटी लेगून. आनी तेन्ना जेजू ताका जबाब दिवन म्हणटा 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. कितें सांगूंक सोदता काय इट इज नॉट अ मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन. आमी अमकेच करून अमकेच जावंक जाय इतलेंच हें करचें. पूण जेजू ताका सांगूंक सोदता जितले फावटी एके भाशेन तुजेर चुकता तुजो भाव त्या घडयेर तुवें ताका बोगसूंक उदार आयतो जावचो. ईच एंड एवरी टायम रेडी टू फॉरगिव. भणी बाबूनो हें सुदारपण के भाशेन फुडें हे बोगसण्याचे वेळार येवपार जेजू मुखार घालता फुडें सांगता. आनी वपारींतल्यान आमकां उगडापें करून दाखयता कशे तरेन देव आमचे सवें उदार तो आमकां बोगसूंक आयतो. तेच भाशेन आमी आमचे चुकलेल्यांक दुसऱ्यांक बोगसूंक आमी आयते जावंक जाय हें आमकां तो दाखयता. आयच्या हें आमकां सोंपें काय बोगसण दिवंक दुसऱ्यांक आमचेर चूक करतल्यांक आमचेर वायट आदारतल्यांक तांकां बोगसण दिवंक आमकां सोंपें काय सोंपें न्हय. तेच पासून आयच्या दुसऱ्या वाचपान भगवान पावलो आमकां उदगास करून म्हणटा वी आर एनेबल्ड थ्रू क्रायस्ट. जेजू वरवीं आमकां एके भाशेन हें बरेंपण दिलां. जेजू कित्याक आमी सुम्याची आनी सुमे आमचो. आमी जेजूची आनी जेजू आमचो. आमी जेजू वरवीं एके भाशेन हें बरेंपण दुसऱ्यांक विस्तारूंक ताच्या सयतान हें देणी दुसऱ्यांक दिवंक एके भाशेन आमकां उदार केल्यान. बोगसण दिवंक आमच्या जिवितांतल्यान 2 दिसा वावरूंक आमकां आयचो सेवादोर उलो करता. कशें आमी करचें काय आयच्या एकाचें पुस्तक आमकां सांगता राग आनी क्रोध हे जावन आसात एके भाशेन मूळ. पण बाबूनो आमच्या जिवितान राग क्रोध उत्पन्न जाता तेन्ना असल्यो घडीता अदीक करून आमी सांबाळूंक वावरुया. रागा वरवीं जायते एके भाशेन वायट येता आनी रागा वरवीं आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक पावता. तर हाचेर आमी एके भाशेन क्रोध करून राग दिवन आमच्या रागाचेर जैत मेळोवन आमी बोगसण दिवंक आमी उदार जातले. दुसरे स्वादेर विंगास वो सूद घेवचें मोन हेंच सिराक लोक आमकां सांगता. पण बाबूनो आमी तुवें जें म्हाका केलां तें हांव तुका जरा ताच्यान दोबराद तुका दिवंक सोदतां. म्हाका अशें केलां हांव अशें करतलो. विंगास घेवचें मोन वो सूद घेवचें मोन आमचें एके भाशेन अदीक जेन्ना वाडटा तेन्ना आमी बोगसण दिवंक एके भाशेन आयतें जायना. हे आमच्या जिवितान एक आड कशी जाता बोगसण दिवंक. पण बाबूनो असलें मोन हाचेर आमी जैत मेळोवंक वावरूंक जाय. असल्या मनाचेर आमी जैत मेळोवन आमी फुडें सरता तेन्ना कित्याक बोगसण दिवंक बोगसण्या वरवींच आमकां खरी खुशालकाय मेळटा. दुसऱ्यांक जें वायट दुसऱ्यान जें म्हजेर वायट केलां ताका हांव अदीक दोबराद वायट करता तेन्ना तातूंत खुशालकाय ना. पूण जेन्ना आमी म्हजेर वायट करतात ताका बोगसूंक आमी आयतें जाता तेन्ना खरी आनी उगळी खुशालकाय आमच्या जिवितान आमकां मेळटा. ही भितरली खुशालकाय एके भाशेन आमी जिवितान अणभवूंक पावता जी देव आमकां फावो करता. तेचे स्वादेर आमी सदांच देवाक दिनवाशी जावया. कित्याक देव आमकां जण केल्याक आपल्या उदारपणान आपलें बरेंपण आमकां फावो करता. आमकां तो बोगसूंक सदांच उदार हेंच उदारपण आमच्या जिवितांतल्यान आमी सदांच दिवंक आनीक दुसऱ्यांकूय खुशाल काडूंक आमी वावरुया. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कितें करपा आनी बळ लाभय म्हूण आमी एके भाशेन जेजू वरवीं जेजू जे आमचे मदें जे मोगाचें पूल बांदता
ताचे वरवीं आमी एकामेकाच्या संबंदान उदीक थीर जावंक आमी वावरुया. हेंच करूंक किरीत करपा आनी बोळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया. हे वेळार आमचो सोणेकल्याचो भावार्थ सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळान उच्चारुया. सोतमंता देवाक सोद पुरविदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर संभावलो आकवार मरे थंय जल्मलो पोंस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो ताका गांठी पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोद पुरविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला पितांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सोद मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेत भक्तांचो एकठांय पातकाचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी ह्याच भावार्थार आमच्यो सोणेकल्याच्यो गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. आपूण पयले बोगसणाचे नमुने जावं पुर्जेक बोगसणाची जोर उक्ती करूंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकम सोदानो उक्तीपणान माता उलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. धर्मा पासत वाद विवाद जाता तेन्ना जाणविकायेन संधानाचो निर्णय घेवप बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकम सोदानो उक्तीपणान माता उलो. संधान करूंक सोदिनान तसल्या पासत मागुया. आयज जायत्या देशा आनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें बोगसणें ना जावन घायल जाल्ल्या मनशाक आमी पोलेता. असले आमच्या संवसाराक पेकूय म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकम सोदानो उक्तीपणान माता उलो. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेन आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेन कश्टवतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा आयकम सोदानो उक्तीपणान माता उलो. आमच्यो खासगी गरजो ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया. आनी खेरीतपणी जांकां खेरीत आमच्या मागण्याची गरज आसा तांकां ह्या वेळार जेजू मुखार हाडुया. भोव मोगाळा जेजू सगळे आमच्यो गरजो तूं वळखताय आनी बरें तें आमकां सदांच दिताय. तुज्या उदारपणान ही आमची मागणी तूं आयक
तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दाना तयारीचे वेळार आमी गीत गावया माफी मागता शांती दिता. अंक C22 पान 37. Mafi magta shanti dita deva pelak mogan vingo Moji okni gorong yeta Mafi magta shanti dita deva pelak mogan vingo Moji okni gorong yeta Babonin zorak don hasar Ebetoni sabatuka Angas sobotu chidana Holy Shanti koruntu vos Vimagta Shanti dito deva pelak mogan vigo Moji hopni koronyeta म्हज्या भयणी बाबनूय आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या आणि आख्खे पवित्रेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली बेठोवणी समेस्ताचे सोडवणेक उपकारीशी खोर आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारिदान जोडून घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन सावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देव दुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायत आहा. Povit, povit, povit Dolbarazo, sorvespor tu Povit, povit, povit Dolbarazo, sorvespor tu Sorgari संसार बोला तुझ्या वैभवा Usorgi, tuka soy soy Sarvesporace navi eta taka soy Usorgi, tuka soy soy बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सुकवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेचपरी शेवण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी फुडें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराची हें रगत. पातकाचें बगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavata so good for good to you. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा, तुझ्या हेव्यान आमी रेखता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलीत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुरीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज दिनवासनेचें बलिदान बेडिता आग्नेला नेफी फेर्नांडीस तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन झुजे तिचे पोथी, बागेन झुजे वाज, बागेन फ्रांसीस शावेर, पादवासो बागेन तांतन, बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदनारी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सदवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थून धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी सकाळ सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस खाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें नोंदरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कालसान घेवंक वेताना आमी गीत गावया. एक तुजी आज्ञे आमकां अंक D9 पान 51. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो, तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलोय, तशीच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सोगीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी बोगूस कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आयज मेसाची मांडावळ केल्या सांताक्रूज समुदाय विठ्ठलदास तांकां आमचे किरीत दिनवास. तशेंच तांच्या दर एका गुलाब्याचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूं. येता त्या आयताराक मेसाची मांडावळ करूंक कार्म सायबीण समुदाय विठ्ठलदास. आमचे फिरगोस पत्र आशिर्वाद हाचेर कोणाकूय एड घालूंक जाय, जावं बर्थडे काजाराच्या दिसाचे मरणाच्या उडगासाचे वा आदीं ताणें ऑफिसांत येवन आपले एड 22 सप्टेंबराचे मेरेन हाडून दिवचे. तशेंच आर्टिकल्स कोण बरोवंक सोदतात जाल्यार तांणी धाडून दिवची. आमी फिरगोजेचे ग्लास घालपाचें काम सुरू केलां. कोणाकूय थोर दिसता फूल ना पाकळी दिवन आदार करूंक तांणी ऑफिसांत येवन दिवं येता. सांत रॉकीच्या फेस्ताच्या निमतीन आमी मागण्याची स्पर्धा केल्ली. पेस्त पिडा संवसाराची मजत सांत रॉकीची हे इनाम मेवल्यात तांची नांवां अशीं. पयले कॅटेगरीन इनाम मेवल्यात जॉयस फेर्नांडीस, जोना फेर्नांडीस, चिझल डी सिल्वा. दुसरे कॅटेगरीन इनाम मेळ्ळ्यात जोकीम फेर्नांडीस, जोएल फेर्नांडीस आनी लायनल फेर्नांडीस. आवयच्या दिसाच्या निमतीन 3 स्पर्धा घडोवन हाडलेल्यो. तांचेर जिखणार जावन आसात स्पर्धा ताळो मोसो शेगूण आवयचो सॉंग डेडिकेटेड टू मदर. पयले कॅटेगरींत आयल्यात पयलें इनाम फे, दुसरो इनाम लायनल ग्लिओन आनी फ्रांझियो आनी तिसरो इनाम मेफन. दुसरे कॅटेगरीन पयलें इनाम सेरिल्डा आनी स्विसल, दुसरो इनाम फ्रेंडविन, तिसरो इनाम दोना आनी आविथा. म्हजी माय म्हजी गिरेस्काय सेल्फी विथ मदर हातूंत इनाम मेळ्ळ्यात. पयलें इनाम पयले कॅटेगरीन पयलो इनाम डिएड्रा डिसूजा, नेथन फेर्नांडीस, सारा कार्दोजो. दुसरे कॅटेगरीन पयलो इनाम फ्रांसीस रिबेलो, अविता फेर्नांडीस आनी फिल्बर्ट. झाडां तुमची जागो आमचो ट्री प्लांटेशन हातूंत पयले कॅटेगरींत इनाम सोडल्यात. पयलो इनाम कॅलिस्टा फेर्नांडीस, दुसरो क्रिझल डिसूजा आनी तिसरो जॉलिन डी सिल्वा. दुसरे कॅटेगरीन पयलो इनाम सोडला एल्विरा फेर्नांडीस, दुसरो रियाना फेर्नांडीस आनी तिसरो शेलन कार्दोज. हांकां सगल्यांक आमी खेरीत पोरबी दिता आनी आपलें इनाम ऑफिसांत येवन व्हरचें. मंगळारपर्यंत ऑफिसांत येवन तुमचें इनाम तुमी व्हरचें. आवय बापायक आनी सगल्या भुरग्यांक आमी पोरबी दिता. तुमी खऱ्यानूच गुणेस्त. जायत्यांनी ह्या स्पर्धेंत वांटो घेतलो देखून आमी खोशी. देवान तुमचेर खेरीत आपलो आशिर्वाद घालचो आनी तुमचे गूण वाडोवचे. हें जाजींग करूंक आमकां खेरीत आदार कोतेल्या बाब सेबी द दिवार, फादर जॉस्ली,
आनी डिकन जोफिल डायस हांकां आमचे किरीत दिनवास. तांणी आपलो किरीत वेळ ह्या वावरा खातीर दिलो. तांकां जायतीं हेर तांची कामां आसलीं पूण उदारपणान आमच्या डिकनान जेन्ना तांचे लागीं मागलें उदारपणान आपलो वेळ ह्या वावरा खातीर दिवंक आनीक तें जाजींग करूंक जायते थोकस घेवन हे तांणी वावर केलो. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांच्या वावराचेर तांच्या गुणाचेर आनी सगळ्या तांचे कुटुंबाचेर आपलो किरीत आशिर्वाद घालचो. देवान तांकां बेसांवांनी भरची. किरीत म्हजे दिनवास म्हज्या सांगात्याकूय डिकन मायरन जायतो ताणें तोकस घेतलो. जायतो पोट तिडकेन वावर केलो आनीक सगळें एके भाशेन वेवस्थीतपणी फुडें वचूंक सगळे नोवेनाचे मांडावळ सुरवात ते शेवट पर्यंत सगळें बरे तरेन घडोवन हाडूंक तेच तरेन स्पर्धा बरे तरेन मांडून हाडूंक देव संदेशकारां सांगाता जायतो उमेदीन ताणें वावर केलो. ह्या सगळ्या ताच्या वावरा खातीर ह्या सगळ्या ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर ताका आमी किरीत दिनवासता. बीग थँक्यू. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. समाजान दुसऱ्या सोवें राग सोडून मोग विस्तारूंक गारा वेताना गीत गावया वचुया. अंक F23 पान 96. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वाडकोतल्यांक बोगसुया. दुस्मानांक वेग मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. एकालीस मनांत सोरया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया. वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया.